बाबा बुडीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका देव कृपा दिवं. आयज आमी सगळे कुशाल तुमच्या सांगाता हे मिसाचें बलिदान भेटूंक देवाक दिन वासूंक तुमच्या जिविता पासत आनी हो मोग आमचो तुमचेशी वांटूंक जो मोग देवान संवसारान येवन आपल्या पुता वरवीं मनशां कुडा सवे वांटलो. आयज होच मोग TFRCC चॅनल जे आमचें चॅरिटेबल ट्रस्ट कितें भाशेन आयज आमी हें सुरू करता नव्यान तुमच्या सांगाता हो आमचो वावर आमी सुरू करता. अदीक देवाक मानता तसलो वावर जावंक आनी हे चॅनला वरवीं अदीक देवाचो मोग संपूर्णयेन आख्ख्या मनशा कुडा पावूंक ही आमची मागणी. ते पासत आमकां तुमच्याय मागण्याची तुमच्या आशिर्वादाची आमकां गरज. हें चडकून घेवन हेंच मोगाचें बलिदान भाव भयणो आमी सगळीं बापाक उबारुया. मागतलो तुमचें जायना जाल्यार तुमी बसचें, जाता जाल्यार तुमी उबे रावचें. सगळीं हात जोडून मिसाने वेळार आमी वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एक व्हड सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. बाबा भयणीनो आनी म्हज्या आपुरबायच्या बाबा भयणीनो आयज आमी जे भाशेन जेजून शिसाचे पांय धुले आनी मोगाची कोडणी करून दाखयली. आयज हेंच पवित्र सभा समोर उपता. जेजून 3 वस्तू आयज आमी नियाळटा आमचे सेवा धर्मान. पयली वस्त म्हणटा ती जेजून मोग स्थापलो, एक देवाचो मोग मनशा कुडाक उक्तो केलो. दुसरें जेजून मिसाचें बलिदान घडलें, ज्या कुडान जेजून पयलेच फावटी आमी लास्ट सापर म्हणटा पयलेच फावटी आपल्या शिसांक घेवन हें मोगाचें दान हें जेवण सुरू केलें. हेंच मोगाचें जेवण त्या मेरेन आख्खी पवित्र सभा समोर उपता. ते पासत आयज हो दीस आमी देवाक दिनवास जावं कित्याक हें मिसाचें बलिदान जें आमकां सदांच फावो जाता तें त्या दिसाक ह्या कुडान घडलेलें जेन्ना जेजून उंडो मोडलो आनी सोरो आपल्या रोगता खुणेंतल्यान आपल्या शिसांक वांटलो. आनी तिसरी घडणी आमी समोर उपता ती म्हणल्यार यादनीकपण स्थापलें. आमी जाणा हें मीस भेटोवंक आमकां एका यादनिकाची गरज. जेन्ना जेजू हें लास्ट सापर निमाणें जेवण करता आसतना शिसां सांगाता हें यादनीकपण घडून हाडलें. आनी ते पासत आयज सगल्या यादनिका पासत आमी मागुया. आमी हांगासर जियेता वावर करता रावता दर दिसाक आमी यादनिका पासत मागुया. आमी यादनीक भाग्योवन जावंक, आमी यादनीक देवाच्या कृपेन भोवलोले मोगान भोवलोले जावंक, आमी यादनीक ल्हानवीक सात्वीक जावंक, आमी यादनीक सेवेंतल्यान हो देवाचो मोग दुसऱ्यांक दितले, बक्षितले यादनीक जावंक, सोंसणिकायचे यादनीक जावंक. आनी वरवीं दिसपोटी हें मिसाचें बलिदान जें आमी लोकांक समोर उपता ह्या बलिदाना वरवीं खरें देवाचो मोग, देवाची सासाय बोगसणे मनशा कुडाक फाव जावंक. हें ओळखून घेवन बाबा भयणीनो आज आमी हें मीस समोर ओपतना हेंच आमी ओळखून घेवया. आनी हे वेळार आमी जायते फावटी चुकल्या हो देवाचो मोग ह्या घरांत एकामेकाक दिवंक. कांय बऱ्यो सिस्टऱ्यो तुमचे खातीर वावर करतात, तुमकां एक तुमची सेवा करतात, तुमची आपुरबाय करतात. घोडे जायते फावटी आमी चुकल्या घोडे तांकां दिनवासूंक, तांकां एक बरें उतर दिवंक, तांकां शाबासकी दिवंक, तांचे खातीर मागूंक घोडे. आनी जायते फावटी आमी सिस्टर्स कशीं जायते फावटी घोडे आमी चुकल्या ही आमची सेवा देवाक मानता ते भाशेन करूंक. जायते फावटी घोडे आमी निर्शेल्या, बोरवासो घोडे सोडला, आमी घोडे बेजार जाल्या वाजेल्या.
हे वेळार आमी सगळीं ल्हान जावया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी बोगसणे मागया. आनी ह्याच मनान दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. सर पविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नांव उच्चारून सांगता. मनाचें तोंडान उच्चारून वायट करून बरीं सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बागयोन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवृतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पविदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा बो पवित्र निमाणें जेवणाक वांटो घेवंक आमी एकवटना तुज्या एकल्या जोणीत पुतान आपणाकूच मरणाच्या आदीन करूंक वेतालो तेन्ना नवें सासणीक बलिदान आपल्या मोगाचें जेवण कशें पवित्र सभेच्या आदीन केल्ल्या येद्या व्हरत्या गुटांतली मोगाची आनी जिविताची ही भोरती
आमी जोडूंक फाव कर म्हूण आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देसांत मोइसेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, सगळ्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल पोरचे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा दोन एकल्यान आपल्या हिनांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्यांक हाच्या कुटुंबान मनशां आसात त्या प्रमाणे बागाक घेवचो. जोण एकलो कितले खातालो ते पळोवन. मेंढरो खावंक कितलो लोक आसा जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी जावं येता. ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेर पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळीं इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन त्या घरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा. त्या घराच्या दारार दोनूय कोणाचेर आनी उमऱ्याचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यान भाजून खावंक जाय. कोमीर घालूंक नासलेलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात, हातान एक दांडो घेयात. वेगी वेगी तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पास्काचो. ते राती इजिप्ताच्या देसांतले हांव वेतलो आनी सगळे मालगोड्यांक जिवेशी मारतलो. मनशाक तशें मनजातीक. आनी सगळ्या इजिप्ताच्या देवाक हांव खास लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा. आनी तें रगत दिश्टी पडटूच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलो. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक खास लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मनाक एक परब कशी समोरूंक केल्यात. सोंसतीचे सोंसतीक. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. क्रिस्ताच्या रगतान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब. क्रिस्ताच्या रगतान
सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकोर, तुजे चाकरणीचो पूत. म्हज्यो सांखली तुवें तोडून उडयल्यात. जबाब: दिनवासनेची गाठ क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयलां. सोबे हजार सगळे ताचे पळचे मुखार सर्वेस्पराक केल्लो आंगवणो पालतलो. दिनवासनेची गाठ क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. भगवंत पावलून कोरिंथेरांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, सोम्याक कुडली हांवें शिकून घेतली तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक प्रदान केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. हे म्हज्या उगडासाक करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हे पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलेलो नवो करार. तुमी तांतलें पियेतात तितले पावटी सोमी येवं पर्यंत ताचें मरण तुमी परगट करतात. देवाचें उतर हें. देवाचे बडोपकार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. जुवावां पोरमणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पास्काचे पोरबी आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाण आसलो. ताणें संवसारान आसलेल्या आपल्याचो सदांच मोग केलो, पूण आतां सोपुनायेन तांचो मोग करून दाखयलो. ताचे रातचें जेवण चलताना जेजू घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावाच्या पुता जुदास हाच्या मनान घालें. बापान सगळें आपल्या हातान दिलां. आपूण देवा थावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणा जावन जेजू जेवणाचो उठलो, आपलें आवरण काडलें. आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एक तोस्तान उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोल्या त्या रुमाळाक तो पुसूंक लागलो. तो सिमाव पेद्रू तशें गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीपाड केलो, हांव करता तें तुका आतां समजोचें ना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतीपाड करून म्हणलें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हजे वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमा पेद्रून परतीपाड केलो, तशें जाल्यार दोनया म्हजे पांयच न्हय, म्हजे हात आनी म्हजी तकली धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितोड आसा. तुमी तर नितोड आसात, पूण सगळे नात. आपणाचो घात घेतलो हें जाणा जावन ते पासत ताणें म्हणलें, सगळे तुमी नितोड नात. ताचे पांय धुवन जातूच आपली आंगोसरां घालून जेजू आपले स्वातेर परतून गेलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजतल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात, पूण तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटच तुमचो सोमी आनी गुरी जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय.
हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या आपुरबायच्या बाबा भयणीनो, आज आमी सगळे खुशाल हे मिसाचें बलिदान देवाक दिन वासूंक 40 दीस आमी प्राचितान सारले आनी गोडे जायत्यांनी उपास केले, जायत्यांनी मागणी केली, प्राचीत केलें, दळमूण केली. गोडे आमच्या बेसा प्रमाणे गोडे आमी फावो ते भाशेन हे 40 दीस जेयल्या. जेजूच्या कोश्टांनी वांटो आमी घेतलो आनी आयज हो त्रिदूम आमी सुरू करता. हो पवित्र सातोडो आमी पवित्र सातोड्यान आसा आनी जेजूच्या जिवणपण आमी तयारी करता इस्टर सेलेब्रेशन करपाक. आनी हे 2 दीस आयज जेवणाचो समारंभ जाल्यार फाल्यां जेजूच्या कोश्टाचो दीस. हे नियाडून आमी एक बोरवासो घेवन जेयता आनी हो बोरवासो म्हणल्यार आमी सगळीं एका दिसाक परतून बापाच्या वेगीन आसूंक, परतून आमी उजवाडाची मनशां जावं. आनी ते बसत आमी आयज ह्यो 3 घडण्यो आयज आमी समोर ओंपता. पयली घडणी बाबा भयणीनो आमी घडटा ती म्हणल्यार जेजून मिसाचें बलिदान आमकां घडोवन दवरलें. अ ग्रेटस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू ऑल ऑफ अस. एक फ्री गिफ्ट, एक फ्री देणें आमकां देवान मिसाचें बलिदान दवरलें. ज्या मिसाच्या बलिदानाक केन्नाच हॉलिडे आसना, जे मिसाचें बलिदान केन्नाच तें ना म्हूण ना. आनी ते बसत हे मिसाचें बलिदान आमी दिसपोटी समोर ओंपता देवाच्या उजवाडाक आनी देवाच्या उगडासाक आनी मनशाच्या सेवे पासत. आमी जाणो तुमी गोडे आतां म्हातारीं आसात, जाणटी आसात, कोणूय तुमकां गिफ्ट हाडून दिता न्हू, वय वो ना दिता न्हू. वो तुमचे आदले तुमच्या भुरग्याचे वो तुमच्या पोतीचे बायलीन दिल्ले गिफ्ट जायतपणे आमी सुगूर करून दवरता न्हू. कित्याक दवरता ते आमी? कित्याक दवरता आमी? उगडास येवपाक. आनी कित्याक? तांच्या मोगा पासत न्हू. ताणें आमकां मोग केला. गोडे भुरगीं जो आमची मोगाचीं, गोडे आमची इश्ट मित्रां, ताणें गोडे आमकां गिफ्ट दिलो तो आजून पासून दवरता. गोडे आमकां एक वॉच दिल्लें आमचे मायन, तें आजून पासून आमी घालता न्हू. गोडे आमकां एक सरपोट दिल्ली, ती आमी आजून पासून घालता उगडासाक, तांचो उगडास करून. आनी जेन्ना उगडास करता तेन्ना आमच्या तोंडार कितें येता? एक हांसो येता, वय वो ना? एक खुशालकाय. कित्याक? तें म्हज्या मायन म्हाका दिल्लें, वो पायन म्हाका दिल्लें, वो एक गाडी आमकां दिल्ली, गोडे एक सायकल दिल्ली, मोटरसायकल, गोडे एक ड्रेस दिल्ले आमकां, तें आजून घालता. कित्याक? म्हज्या एक इश्टिनीन म्हाका दिल्लें, वो इश्टान म्हाका दिल्लें. आनी जितले फावटी ही वस्त हांव वापरतना हांव त्या मनशाचो उगडास करता, वय वो ना? वय न्हू. आनी ताचे पासत हांव मागता, आय प्रे फॉर दॅट पर्सन, आय रिमेंबर दॅट फ्रेंड, ओ मे बी माय पेरंट्स, मे बी ब्रदर्स, सिस्टर्स, हुएवर इट मे बी. वो आमकां एक सिस्टरीन कितें दिल्लें तें आमी बरें सांबाळून दवरलां तिच्या उगडासाक. हे आमी सदांच एक गिफ्ट आमी घेवन भोंवता, वेता तुवें आमी वेता. जाय वॉच वो सरपोड वो कितें वॉलट दिल्लें वो म्हाका शूज दिल्ले, ही आमी उगडासाक जेन्ना ही वस्त आमी वापरता तेन्ना त्या मनशाचो आमी उगडास करता, आमी ताचे पासून मागता. जेजून हेच गिफ्ट आमकां दिलां. दिसपोटी कितें करूंक? आपलो उगडास करूंक आनी आपलो मोग करूंक. सो दॅट वी रिमेंबर हीम. आनी ते पासत जेजून म्हणलें हें म्हज्या उगडासाक करात. जितलेय फावटी तुमी मिसाचें बलिदान समोर ओंपतना म्हजो उगडास करात. कसलो उगडास? की हांवें तुमचो मोग केला. तसलो मोग आनी कोण करचो ना. असलो मोग जेजून आमचो केलो. कुर्सार मरो पर्यंत ताणें आमचो मोग केलो. आनी हीच मोगाची भेट जेजून आमकां दवरली. दुसरी वस्त हेच मिसाचें बलिदान आतां भेट आमकां दवरलां तें समोर ओंपूंक आमचे खातीर ताणें यादनीकपण घडलें. जीजस इन्स्टिट्यूटेड द प्रिस्टहूड. आनी हे यादनीकपणाचें देणें समोर ओंपतना एक यादनीक आमकां दिसपोटी हें मिसाचें बलिदान समोर ओंपता. सो जितलेय फावटी एक यादनीक
ह्या आल्ताराचेर उबो रावता तेन्ना आमी न्हयचो एक मनीस कसो, पूण आमी देवाक आमी सोर करता. ताच्यान आमी जेजूक पळयता. जायते फावटी आमी लोक म्हणटा हे मिसाक आयज वयचे न्हय, दुसरे कडेन मिसाक या, तो फादर बरें मीस करता. थंय वेचे न्हय, तिसरे कडेन या, थंय आनी मीस बरें जाता. पूण जायते फावटी आमी मिसाक आमी अंतर करता. हे मिसाक अंतर करिना. पाद्रीक लागून मीस अंतर करिना. पाद्री एक मुणयारी जेजूचो, पूण जितले फावटी एक यादनीक तो कोणूय जावं, तो पातकी जावं, तो वायट जावं, तो कोणी स्ट्रिक्ट जावं, तो चुकलोलो जावं, कितेंय जावं, जेन्ना एक यादनीक आल्तारेचेर येता तो देवाचो मुणयारी जाता. ते पासत जेन्ना आमी मिसान वांटो घेता तेन्ना जेजूक ह्या आल्ताराचेर आमी पळयता. जेन्ना यादनीक उंडो मोडटा तेन्ना जेजू उंडो मोडटा. आमचो मोग ताणें केला आनी ह्या यादनिकाच्या रुपान एक जेजू आमी पळोवंक गरजेचो. आनी ते पासत हें मोगाचें बलिदान एक यादनिका पासत न्हय, पूण देवा पासत आमी समोर उरता. ताच्या उगडासा पासत, ताच्या मोगा पासत एक यादनीक फकत मुणयारी ताचो रेप्रेजेंटेटीव. ताच्या नांवान तो हे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयता. आनी ते पासत तिसरी घोडणी आमी समोर उरता, ही मोगाची घोडणी. हो मोग सदांच आमचे पासत आसा. आमी कितलीं वायट जावं, आमी कितलीं पातकी जावं, जेजू आमच्या काळजान येनासतना रावना. हो ताचो मोग न्हू. जायते फावटी आमी कोणें कितें वायट केलें जाल्यार आमी उलयनासतना रावता न्हू. 1 दीस 2 दीस 3 दीस म्हयनो आमी त्या मनशाक तोंडार पासून पळयना. हो आमचो मोग, मनशाळायेचो मोग. पूण देवाचो मोग असो न्हय. देवाचो मोग आमी कितलीं वायट जावं तो आमचो मोग करता. आमी प्रॉडिगल्सान हाची स्टोरी आमी आयकल्या, वेचीक पूत न्हू, कशे तरेन पूत सांडलो, वायटान पडलो, पूण तो बाप ताचे कांयच विचारिना तुवें कितलीं पातकां केल्यान, कितें केलां, पूण रावता वेंगेन घेवन केन्ना आपलो पूत येतलो. असलो मोग जेजू दाखयता. जेन्ना तो सामारीतकान, जेन्ना तो मनीस ताका मारून उडयलो घायाळ करून, सगळे येवन गेले थंयसर, पूण एक सामारीतकान आयलो आनी ताणें ताची सेवा केली. ओळखो नासतना, पडे नासतना तो मनीस कोण तो, ताची ताणें सेवा केली. असलो देव आमचो. आमी कोण ती पडे नासतना सगळ्याची आमची एक सारकी मोगान सेवा करता, आमची आपुरबाय करता. असलो मोग ताचो. कुर्सार मरो पर्यंत जेन्ना जेजू भियेल्लो, कुर्सार मरोंक ताका नाका आसलें, तरी आसतना जेजू त्या कुर्सार चडटा. कोणा पासत? आमच्या मोगा पासत, आमच्या पातकां पासत. असलो मोग जेजून ह्या आल्ताराचेर दवरला. आनी ज्या आल्ताराशी येतात तांकां देव केन्नाच पोरो घालिना, तांकां केन्नाच रितो धाडिना. बट ही ऑलवेज फिल्स अस with his love and mercy and forgiveness. This is that love that God has given to us. आयज असलोच मोग अपुर्बायच्या भयणी भावनो आमी समोर उरता. आतां यादनीक तुमचे पांय धुताना एक यादनीक असो तुमी पळय नाकात, पूण त्या वेळार जेजू तुमचे पांय धुता. हें ओळखून घेवन केरी भाशेन आयज ही सेवेची कोरणी आमी करता आसतना देवा लागीं मागुया. जेन्ना तुमचे यादनीक पांय धुताना असलीच मोगाची सेवा आख्या आयज संवसारान आसूंक. आयज संवसारान आमी पळयलां कितलीं झुजां मारी, कितलीं वायट जाता. आयज कितलो लोक एकामेकाक जिबेशी मारतात. आयज कितलें वायट हे संवसारान जाता. कितलें आपलेपण, निड्डुकाय, कितलो राग, दुयेंसां, आयज पिडा आमी पळयल्यात. हें सगळें नोपय जातलें जाल्यार आमी मनशांनी ल्हान जावन एकामेकाची सेवा करूंक जाय. हें आयज कोणाक करूंक नाका. सगळीं चिंतात तुवें म्हजे पांय धुवपाक जाय, पूण आमी दुसऱ्याचे पांय धुवपाक आयज सोदिना. मनशाचे पांय धुवप म्हणल्यार ल्हान जावप. हें जेजून केलें. जेन्ना तो ताका ते गुरू म्हणटाले, ताका आपलो धोनी म्हणटाले, ताका दिसतालें जेजू म्हणल्यार व्हडलो मनीस, राजा, व्हडलो देव मनीस. पूण जेजून हें तांकां सांगलें आपूण राजा जायत, पूण तुमकां झुजून दितले मोग न्हय, पूण आपूण देवांतावन आयलो राजा. आपूण मोगाचो राजा, आपूण शांतीचो राजा, बोक्षितलो राजा. असलो राजा आपल्याचे पांय धुवंक सावना, पूण हो राजा दुसऱ्याचे पांय धुता. हेच जेजून आपल्या शिसांक करून दाखयलें. आनी मोगाची
मोगाची आज्ञा दिली, जे भाशेन हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. जे भाशेन हांवें तुमचे पांय धुल्यात तुमी एकामेकाचो करात. जे भाशेन हांवें तुमकां बक्षिल्यात, तुमकां हांवें समजून घेतल्यात, तुमकां वेंगयल्यात, ते भाशेन तुमी एकामेकाक वेंगुयात, एकामेकाक बोगसात, एकामेकाक मानून घेयात. तर ह्या घरान आमी जेयतना आमचे सिस्टर्स आसात, आमी दादले आसात, बायलो आसात, आमची कामदारां आसात, बाबडून आमी एकामेकाक बरे भशेन सजमून हें घर देवाचें मंदीर करुया, हें घर मोगाचें दान करुया. ह्या घरान कितली मोगाची सेवा जाता ही एकामेकाक आमी ओळखून घेवया, एकामेकाक शाबासकी दिवया. जेन्ना सिस्टर्स आमचें काम करतात आमी सिस्टर थँक्यू तुका देवान आशिर्वाद घालूं. आमी एकामेकाक हेल्प करतात तेन्ना आमी एकामेकाक ब्रादर सिस्टर म्हणून आमी बरे भशेन ह्या संवसारान हें जिवीत बरें जिवया आनी एका दिसाक हें मोगाचें जिवीत जिवन हो मोग नव्यान आमी देवा सभेन जिवंक परतून ताजेशी आमी वचूया. हेंच करूंक बाबडो आमी ह्या मिसान ह्याचे कोडणेंत मोगाचे सेवेचे कोडणेंत आमी वांटो घेवया. Moje
तुझे कामाकोरता ते तू somsotona o pran somsotolo. Sorito तुझे हाँ पांडुहिना मुझे ताई वांटो मेलसोना तुका तुझे हाँ पांडुहिना मुझे ताई वांटो मेलसोना तुका
Jika makurta Tentu somso zona O pran somso tolo सगळीं बरोबर हे वेळार भावार्थ उच्चारुया बरोबर म्हणून सद्मन देवाक सोर पवित्र बापाक स्वर्गारान प्रिनुच्या रुसराक आनी जेजू क्रिस्तांत ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत समवलो आंकवार मारितायन जल्मलो पोंस प्रातकाल तांणी कोस सोंसलें ताका गुरसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निगेपिलो तो मेल्ल्या मरे देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जेवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पवित्र देव बाबाच्या उजव्याक बसलाय तुवें त्या जुवेन मेल्यांची मोनजबी करून घेतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचें भक्षणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. सगळे आमचे हे वेळार भाव भयणीचें जिवीत हे आमच्या माताऱ्या भाव भयणीचें आमचे सिस्टर्स हांगा वावर करतलीं आमचे TFRCC चॅनलाचें वावरतले सगळ्यांक आमकां आदार सहकार दितल्यांक आमच्या उदार पोसण्या खातीर जायतो लोक वावरता सगळ्यांक हे वेळार आल्ताराचेर घालून देवाची कृपा तांचेर ओतय म्हूण ह्याच्या मिसाच्या बलिदानांत हे भेटोवणीत आमी तांचे खातीर मागुया आनी भेटोवणीत आमी वांटो घेवया. Batunia soriaci Serbia Gesù di Gordoli Tace coraple mas rogo Tare pusam javot mea Eko korun Gesù boli आमच्या काळजाची भेट करता बाबा मागून घे एकाने तुझ्या मनासमोर विधा निर्मळ भेटून या सोऱ्याची सोम्या जेजून coraple mas rogo tare pusung amjawab mea मोच्या आपुरबाईच्या भयणी भावनो हे मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पवित्र देव बापाक मानता तसलें जामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सुरस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा जितली पावटी ह्या बोलयेचो उडास आमी समोर ओंपता तितली पावटी आमचे सोडवणीचो वावर तूं संपूर्णांक पावयताय देखून ह्या गुटांनी फावो ते बरी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता क्रिस्ता
आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. होय वर्षा आमी करूंक पावू. सर्वेस्परा पवित्र बापा, पवित्र सभेच्या एकवटान आज आमी आसा सोम्या जेजू क्रिस्त आमचे पासत पराधीन जालो तो भोव पवित्र दीस समोर ओंपता. त्याच देवाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सदांच आंकवार मारीक आमी भोक्तीन वंदिता. तेच परी तुज्या पोती बागयोन जुजेक, बागयोन पेद्रो आनी पावलो आंद्रे आनी सगळ्या भोक्तां बरोबर आमी हे मोगाचें बलिदान तुका समोर ओंपता. हांगासर एकठांय जाल्ल्या सोमेसाची दया कर. आमचो भावाट आनी भोक्ती तूं वळखताय. आमचे खातीर आमी मोग करता. ताचे खातीर हे वाखणीचें बलिदान आमी भेटयता. आपल्या आत्म्याचे सोडवणी पासत आपली स्वस्थ आनी सुरक्षा उतरेकून हे साक्षाचे जिव्या कोऱ्या देवा ही भटणी समोर ओंपता आनी एकाच चड्यान तुजी स्तुती आमी करता. सर्वेस्परा देवा दुयेन ह्या दानाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती ओपून घे आनी स्विकार कर आनी तुका बरेपणा आत्मीक आनी मानतात असलें बलिदान जावं निर्मी जावं ती आमकां भोव मोगाच्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आमच्या आनी सवेस मनशाच्या सोडवणी पासत कोस मरोन सोसच्या आदले दिसाक मुणगे आयचे दिसाक ताणें आपल्या पवित्र आनी वंदिवत हातांनी उंडो घेतलो. तुका आपल्या सोर पवित्र बापाक स्वर्गाक दोळे उबारून दिन बसलो. ताणें उंडो म्हटलो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें आपल्या पवित्र आनी वंदिवत हातांनी योमोडी काल्स घेतली. तुका दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कलराचें हें रोगत पातकाचें बोगसणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Mavartaco gu Sumyahawi Urokata Ari ekashidre Bieda Tidle pati Tu porotiso Tu gemoron Purgota देखून सर्वेस्परा आमी तुजे सेवक आनी तुजी पोरसां तुज्या पुता आमच्या सोम्या क्रिस्ताचे पवित्र कोश्टा मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आनी वैभवी स्वर्ग प्रवेशाचो भोक्तीपणीन उगडास करता. ही निर्मळ बोली पवित्र बोली तुका कोतावीन बोली तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली आनी सासणाच्या जिविताचो पवित्र उंडो ह्या सासणाच्या सुरवणीची काल्स तुज्या आनंद भरीत मोहिमेक आमी समोर ओंपता. ह्या दानाचेर तुजी शांत आनी दयाळ दीस घाल म्हूण आमी मागता. जशें तुज्या नितीवंत सेवका आबेलाची देणी भावार्थाच्या बापा आब्रामाचें बलिदान आनी तुजे श्रेश्ठ यादनीक मेल्कीसेदाची भेटोवणी तुवें मानून घेतली तशें ह्या पवित्र बलिदानां
ही कोतावीन बोली तूं स्विकार कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर पवित्र बापा देवा आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता तुजो देवदूत हें बलिदान तूं आसाय ते भोव वर्ते वेदीर व्हरूंक निर्मी अशें ह्या वेदी वयली तुजे पुताची भोव पवित्र कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेत सांग सुभां सर्गीच्या आशिर्वादान आनी कुरपेन बोर सर्वेस्परा तुज्या सेवका आनी सेविकाचो मरोन गेलेनाचो हे वेळार आमी उडास करता भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदीन गेल्यान आनी शांतीचो विसव घेतात सर्वेस्परा तांकां आनी क्रिस्ताचो अंतोरल्या समेत सांग तुज्या गोपान विसव उजवाड आनी शांती फाव कर म्हूण आमी कालतीपणीन मागता आमकांय तुज्या पातकी सेवकांक आमी मागता आमच्या पाप साहेबा लिओ बिस्मू साहेबा फिलीप नेरी फेराव आमच्या गोवळ्या बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय तुज्या अगणीत काकुलतीची विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पडूंक नाका पूण आमची पातकां बोगस आनी जो हांव स्तेव मातायस बार्नबास पेरपेत आगाता लुसी एग्नेस सिसील ह्या सगळ्या धर्मताच्या रोग साक्षाच्या आनी समेस भक्तांच्या एकचारांत दुयेन आमकां घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगातान ताचे ताई पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सर्व पवित्र बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या ससनांक आमेन. देवाच्या उतराची शिकोड आमी घेवन आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोबसकी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्त चेड्यांक आमी बोरमाशेन वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार कापली सोर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटाय त्या वाजवळवीक पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनांच्या ससनां सोमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरूंक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक आमेन. सुमेत शांतीताचो मोग उजवाड सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं एकामेकाक जेजूची शांती मोगान आमी वाटुया देवाची शेली संसाराचे पाप काटेले आमची ही काकलूत कोर देवाची शेली संसाराचे पाप काटेले आमची ही काकलूत कोर देवाची शेली संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी असतो मोग बापान ह्या संवसारान धाडून आपली मोगाची सासाय मनशाक वांटूंक आपल्या पुता वरवीं तो वावुरलो जेजूनय आपल्या ह्या संवसारी पयणार होच मोग दिवंक कश्टवलो कुर्सार मोरो पुऱ्यान ताणें आमचो मोग केलो हें मोगाचें बलिदान हें दिनवासेचें बलिदान आनी केरी भशेन एक यादनिकाची
बरेपणां ताणें आमकां फावो केली. जेजू महायाज्ञीक होच जेजू हे वेळार आमच्या काळजांनी येता. ह्या जेजून जाणें आमची सेवा केली. आयज ह्याच जेजूच्या मोगान ताचे सेवेंत आमी मिसोड जाल्लीं आसा. होच ताजो मोग ह्या घरांत आमी अणभवता. ती सगळीं आयज ह्या जेजूक ह्या मोगाक घेवंक आयलीं ती सुभागी. सुम्या तुवें तुज्या म्हजे बरा पितूचे येवंक म्हाका फावना फावना. पूण एक उतर उतर मात उलय उलय आनी म्हज्या आनी म्हज्या आत्म्याक आत्म्याक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका हेक पडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. ही म्हजी कोड तुमचे पासत समोरपुची हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करात. तांतले तुमी पियेतात तितलेय पावटी ते म्हज्या उगडासा करात म्हणटा सोमी जेजू. प्रार्थुया. सर पवित्र देवा, जे परी ह्या जिवितांत तुज्या पुताच्या निमाणे जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवांत तुवें आमकां भरल्यान, तेच परी सासणीक जेवणांत आमी दादोशी जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या आपुरबायेच्या भाव भयण हांव सगळ्यांक तुमकां दिनवासता. हे भाशेन सिस्टरींग तुमी हे दिनवासीचें बलिदान निमाणें जेवण हें आमच्या म्हाताऱ्या जाणट्या भाव भयण सगळीं तांचे सांगाता आनी तांकां हें भेटोवंक तुमी आमकां हो सत्कार दिलो, आदार दिलो. ते भाशेन हांव तुमकां सगळ्यांक आमी दिनवासता. तेच भाशेन आमचें कॉयर तुमकां हें दिनवासता. बरे तरेन तुमी येवन तुमचो वेळ दिवन ह्या मिसाच्या बलिदानान गावूंक आनी आमकां भक्तीपणान आदार दिवंक तुमी आदार दिलो, सहकार दिलो. देवान तुमचेरूय आपलो आशिर्वाद घालूं. आमचे TFRCC चॅनल दर घडीक हो पवित्र वावर देवाचो मोग संवसाराक शिंपडायतना परगोडटना देवान तांकांय बरी कृपा दिवंक, बरी भलायकी दिवंक, तांकांय आपल्या आस्राकार राखूंक सांबाळूंक आनी हें चॅनल अदीक देवाक मानता ते भाशेन येवजणे पोरमणे चलोवंक आनी देवाचो वावर अदीक विस्तारूंक ह्या चॅनलाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. हें चोडकून घेवन निमाणे आमी सगळे वेळार आशिर्वादाक तयार जावया. सर्वेस्पर तुमचेय सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आनी सर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालन सदांकाल तुमकां आपल्या मोगान आनी सेवेन राखूंक सांबाळूं. आमेन. वचून याद क्रिस्तरी शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. उपकार. संसारात आमी वचूंक जाय जिविताच्या उक्त्या पोसनान. संसारात आमी वचूंक जाय एका मोगान आनी वावरतान सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळून दवरया. एका मोगान आनी वावरतान सदांच बरी क्रिस्तांव